इजायास सदांकाळ तोंकपाची शांती. चॅप्टर 2. जुडा आनी जेरुजाल्या विशीं आमोजाच्या पुता इजायासाक मेळ्ळोलें दर्शने. शेवटाच्या काळार सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वतां वयर स्थापलोलो आसतलो. तो सगळ्या दोंगरां परस उंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां चलत चलत थंय वेतलीं. हिसपा भायर पोरजा ताची वाट धरतल्यो आनी त्यो अशें म्हणटल्यो, येयात, सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडुया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वचुया. तो आमकां आपल्यो वाटो शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलूंक पावतले. कित्याक सियोना थावन येतली समूत आनी जेरुजाल्या थावन सर्वेस्पराचें उतर. राष्ट्रां वयर तो अधिकार चलयतलो आनी सर पोरजांची नीत कोत्तलो. ही सगळीं राष्ट्रां आपल्यो तरवारी मोडून नांगोर कोत्तलीं आनी आपले भाले मोडून कोयत्यो कोत्तलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तरवार उबारचें ना. ह्या फुडें कोणूच झुजाची तयारी करचो ना. जाकोबाच्या घराण्याये, सर्वेस्पराच्या उजवाडान चलून वचुया. सर्वेस्पराचो दीस येता. ओय, तुजे पोरजेक जाकोबाच्या घराण्याक तुवें सोडून दिल्याय. उदेंतींच्या पारक्यांनी भल्ला देस, फिलिस्तेवकारां सारके गाडी थंय वसतात आनी हातांत हात घालून पोरक्यां बरोबर भोंवतात. तांचो देस रुप्या भांगारान भरला. तांच्या भांडारांचो हिशोब ना. तांचो देस घोड्यांनी भरोन गेला आनी हिशोब नासलेल्या गाडयांनी तांचो देस मुर्तींनी भरला. आपल्याच हातकामां मुखार, आपल्याच बोटांनी आकारलेले वस्तू मुखार साश्टांगी पडटात. गोरवी मान मागोवन रावतली. मनशाची उर्मोटाय माती खातली. तांकां तूं भोगसूं नाका. प्रितूम कांपोवंक सर्वेस्पर उठून येता. ताचे भयंकर दिश्टी मुखावेलो, ताचे थोरायेचे दोबाज्या मुखावेलो खोडपा मोदें धडपून वच, धुलींत लिपून राव. त्या दिसा मनशाचें घर मोडोन पडटलें. मनशाची उर्मोताय माती खातली. एकल्याच सर्वेस्पराक मेळटली वाखाणणी. जीं कोण आपलें घर उर्मोटाय आनी वडवीक दाखयतात, तांकां सगळ्यांक सोकला उडोवपाक सर सक्तिवंत सर्वेस्परान हो आपलो दीस थारावन दवरला. लेबनॉनाचे सगळे उंच आनी व्हड देवदार, बाशानाचे सगळे शिंदूर रूख, सगळे व्हड व्हड पर्वत आनी उंच उंच दोंगर, सर उंचले गोपूर आनी सर मजबूत कोटां, तार्शिशाचीं सगळीं तारवां आनी सगळ्यो मोलादीक वस्तू ह्या सर्वांचेर आड तो सर्वेस्पराचो दीस. त्या दिसा मनशाचें घर मोडोन पडटलें. मनशाची उर्मोटाय माती खातली. एकल्याच सर्वेस्पराक मेळटली वाखाणणी आनी सगळ्यो मुर्ती सोकला पडटल्यो. प्रितून कांपोवंक सर्वेस्पर उठून येता. भयंकर ताची दिश्ट, तेजवंत ताची थोराय देखून लोक खोडपा मोदें धडपून वेतलो, धोलींनी लिपून रावतलो. मनशांनी भोजूंक केल्ल्यो रुप्याच्यो मुर्ती आनी भांगाराच्यो मुर्ती त्या दिसा लोक चिंचोंदरांक आनी पाख्यांक उडयतलो. प्रितूम कांपूंक सर्वेस्पर उठून येता. भयंकर ताची दिश्ट, तेजवंत ताची थोराय तेन्ना लोक खोडपांच्या धोलींनी आनी तोलपांच्या खांचींनी पळून धडपून रावतलो. मनशाचेर आनीक विस्वास दवरूंकूच नाका. नाकाच्या पुडांतल्या स्वासा भायर आनी कांयच ना ताका. तर
ताचें मोल कितें? देवाचें उतर हें.